केंद्रीय मंत्री आणि उत्तर गोयचो खासदार श्रीपाद नाईक हाणें जो एक स्टेटमेंट आज केलो, पयलीं म्हणल्यार हांव ताचें अभिनंदन करता, कित्याक खूब तेंपान आज आमकां कळ्ळें की उत्तर गोयचो खासदार म्हणून कितें प्रकार आसा आनी केंद्रीय मंत्री आसा म्हणून तो. कित्याक आमी आतां पळयलां कांय दीस फाटीं भरपूर गोंयान विशय चलताले, ते मागीर मेसी विलकटींग, रेश मागूश जे बार्देस तालुक्यान जाला, लॅटरायट कॉरिंग जे बेकायदेशीर रित्या कोमुनिदादचे जमनीन बार्देजान जाला, त्याच प्रमाणे पेडी फील्ड कन्वर्ट करून ती जमीन चीफ सेक्रेटरीनूच स्वता घेतल्या, हें बार्देस तालुक्यान जाला. फाटल्या दिसांनी मोपा टॅक्सीवाल्याचो जो पेडणे तालुक्याचो इशू, तो बरेंच एजिटेशन जालें, तो विशय जालो. आनी कुडचिरा गांवचे लोक जे शेकड्यांनी भायर आयले, तांचे विरोधान, तांचे हिताचे विरोधान सरकारान वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट थंय घालपाचो केलो, ते सगळे विशयाचेर ताजे कंप्लीट सायलन्स आसले श्रीपाद नायकाचे. तो श्रीपाद नायकान आज शेवटी तोंड उगडलें. तें बी केन्ना उगडलें, जेन्ना ताका नॅशनल मिडियान एक्सपोज केलो की जे गोंयचे आज डिस्ट्रक्शन चल्लां ताजो तोय बेनिफिशरी आसा. जाल्यार म्हाका एक सांगूंक दिसता गोंयकारांक आनी श्रीपाद नायकाक आनी बीजेपीकूय, की एक म्हणल्यार श्रीपाद नायकान खंयच सांगूंक ना की आपूण आपलें एप्लिकेशन विड्रॉ करता म्हणून. ताणें सांगलां की कितें इल्लिगल असलें विड्रॉ करता. आमी सदांच सांगता की ते 39A आनी 17(2) जी एमेंडमेंट्स हाडल्या ही गोंयांक घातक आनी ही विड्रॉ करपाची गरज आसा म्हणून. जाल्यार आमी मागणी करता की आज श्रीपाद नायकान जे आपूण एक्सपोज जाल्ल्याचे नंतर जे स्टेटमेंट केल्या, ताजे परस ताणें मुख्यमंत्र्याक घेवन बसचो आनी विश्वजीत राणेंक घेवन बसचो आनी तांकां डायरेक्शन दिवचें, कित्याक तो बरोच सिनियर लिडर बीजेपीचो, की 17(2) आनी 39A जी एमेंडमेंट्स टीसीपीची आसा ही इमिजिएटली विड्रॉ करची आनी ताजे अंडर जी आज पर्यंत परमिशनां दिल्या, जी परमिशनाक धरून आज गोंयचे सर्रास डिस्ट्रक्शन जाता, ही सगळी परमिशन विड्रॉ करची म्हणून. ना जाल्यार लोकांक पिशान काडपाचें बंद करचें. कित्याक आमकां खबर आसा तूं गोंयचे हिताच्या विशयाचेर केन्नाच उलोवंक नासलो, तुवें आज तोंड उगडलां ती स्वताची इमेज सांबाळपा खातीर, आनी ते गोंयकार पिशे ना हें तुजें एक्सेप्ट करून घेवपा खातीर.